Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गोंयान हरण किंवा त्याच परीन गवे जे आसा आणि हेर जे तृणहारी प्राणी आसा तिंची संख्या जी आसा ही कमी कमी जायत आसा अशा प्रकारचे सर्वेक्षण सांगता। परंतु हे सर्वेक्षण जे आसा हे विशिष्ट कालखंडान केल्ले आसा। खरें म्हळ्यार ह्या कालखंडान म्हणजे पावस गेल्या उपरांत जर हे सर्वेक्षण जालें जाल्यार निश्चितपणान गोंयान कितले तृणहारी प्राणी आसा हे स्पष्ट जातले। ह्या तृणहारी प्राण्यांक जर व्यवस्थितपणान संरक्षण मेळ्ळें, त्यांचे जर व्यवस्थितपणान संवर्धन जालें जाल्यार म्हाका दिसता की त्यांची संख्या जी आसा अशा सर्वेक्षणान स्पष्ट जातली की ती समाधानकारक आसा। आणि ह्याच संख्येक लागून गोंयान वाघ आसा, वाघ जे आसा हे कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान येता अशा प्रकारचे आमचे वन मंत्री आणि हेर वन खात्याचे जे प्रतिनिधी आसा ते परते परते सांगता, पूण तातूंत तथ्य ना। गोंयान सध्या 6 वाघ आसा आणि ह्या 6 वाघां खातीर अशा प्रकारे तृणहारी जे प्राणी आसा, चितळां किंवा मेरू जे आसा किंवा भेकरी आसा किंवा पिसय आसा यांचे प्रमाण जे आसा हे समाधानकारक आसा। फक्त जंगलातलो त्यांचो राबितो जो आसा, नॅचरल हॅबिटॅट आसा तो खंय तरी संकश्टान आसा आणि तो सांबाळपा खातीर जर वन खात्यान व्यवस्थित रित्या यत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता की त्यांची संख्या जी आसा बरी वाडोवन ह्या सगळ्या प्राण्यांक त्यांचे अन्न जे आसा हे गोंयानूच मेळटले। रानांनी गवताची कुर्ना दोंगुल्ली सरकारान उदरगतीच्या कामाक दिवंक ना जाल्यार रानांनी वाघ तसल्या जनावरांक खाण मेळटले। गोंयान हे जे वाघ किंवा बिबटे जे आसा त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण जावचे हाच्या खातीर गोंय सरकारान आणि गोंय सरकारचे जे वन्य विभाग जो आसा तर त्यांच्यानी ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जर गोंयांतली गवताची कुर्णा जी आसा, ग्रासलँड जे आसा किंवा जे प्लॅटोज जे आसा ह्या प्लॅटोंचे रक्षण जर केले आणि ते जर विकासाच्या कामा खातीर जर दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की हे तृणहारी प्राणी जे आसा तांकां व्यवस्थितपणान अन्न मेळटले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळकार।